प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोर 34 ते 43 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 36 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन म्हणले, शेतांतले नेराची वोपारीची समजणी आमकां दी. ताणें प्रतिपाडून ताका सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लोणयेचो वेळ काळाची सोपाटी. लोंवपी देवदूत. जशे नेर एकठांय करून उज्यांत आसतात तशेंच काळाचे सोपांडेक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी दुसऱ्यांक पातो करून ओडून व्हरतात ते सगल्यांक आनी हेर सगल्यो नश्ट्यो वस्तू कोता ताका ताच्या राजांतली जमोवन ते उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकरावन आसतली. तेन्ना देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापाच्या राजा सुर्यावरी पडजतली. आयकूंक कान असलेल्यांनी आयकूंचे. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू ह्या शिवर्तमानान आमकां नेराच्या वोपारीचो ओड दिता आनी शिसांगूच तो अर्थ सांगता. आनी बाबडीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना एक शेतकामती आपल्या शेतान बी रोवता तेन्ना तो सदांच बरें बी रोवता. म्हणजे तो कसलें वायट बीन ताका गरज ना. ताका सोदिना की वायट बीन जर म्हणजे थंयसर घालपाक. पूण ह्या वोपारीन, नेराच्या वोपारीन कितें घडटा, जेन्ना ह्या शेतकामतीन वा ह्या दोनयान आपल्या लोकांक सांगलेलें म्हणजे बी घालपाक, रोवपाक, आनी तें बी किल्लोन आतां व्हड जालें, ताणें पळयल्लो, ताच्या लोकांनी पळयलें की त्या गोवा बरोबर नेर बी पासून थंयसर फुडें सरले. आनी बाबडीन जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता आनी आमी जाणो, आमी पळयत जाल्यार चोत्रायेन की जेन्ना गोवाचें बी किल्लोता आनी नेराचें बी पासून किल्लोता, दोनूय नेराचें आनी गोवाचें जें किल्लोलां तें सारकें एकूच दिसता. म्हणजे गोवाचें दुसरे भाशेन आनी नेर दुसरे भाशेन अशें दिसना, दोनूय तेच भाशेन दिसतात. म्हणटच आतां आमकां नेर खिचो आहात ते कशे भाशेन आतां हे नेर कशे येयले आनी आमकां मागीर नेर ते उमटून काडूंक जाय जाल्यार आमच्यान करूंक जायना. कित्याक आमी जाणो की जेन्ना आमी ते नेर उमटून काडूंक सोदता, समजा आमकां ती आमी पारकिलां आमकां आमी तें आतां पारकूंक पावल्यां की हें नेराचें म्हणून, जेजू म्हणटा ह्या नेरांक काडी नाका. कित्याक नेरांक काडूंक बेता त्या वेळार आतां गोवाचें जें किल्लोलां तें पूण आमी काडूंक पावतले. म्हणटच भाबणीनो, जेजू आयच्या वोपारीन आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो म्हणटा जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, खरेपणी आमी ताजे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, खरेपणी आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता, खरेपणी आमी एक भाग्यवन जिवीत जियेता, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोन आमी एक भावार्थीचें जिवीत जियेता, तेन्ना बाबणीनो ह्या संवसारांत आसतलो लोक जो भावार्थी आसा, जो धर्मान बुडला, जो सैतानाच्या रिती प्रमाणें चलता, भाग्यवनपणी चलना, म्हणजे आपणाचेंच कोत्ता, आनी तेन्ना बाबणीनो आमी जी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, एक भाग्यवन जिवीत जियेता, आतां आमकां जेजू म्हणटा आमी ह्या लोकां बरोबर जिवपाक गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी खरेपणी ताजे पाटलावदार जाता, खरेपणी आमी त्या उतरा प्रमाणें जियेता, आतां आमी जेजूचे साक्षी जाता. वी बिकम विटनेसीस. आमी आतां ह्या धर्मान बुडलेल्या लोकांक वा आमी भावार्थी लोकांक वा जो लोक सैतानाच्या कब्जान आसा वा एकदम वायट जिवीत जियेतात,
तांकां आमी साक्षी जाता म्हूण कशे भाशेन आमच्या सोंसणिकायेन भशेन आमी जियेता, मोगान आमी जियेता. आनी जेन्ना हो लोक पळयता की आमकां दुमाळो हाडून, आमकां त्रास करून आमी आतां एक खरें पवित्र जिवीत जियेता म्हणून, तेन्ना बाबूंनो कितें घडटा, आमी आतां साक्षी जावन तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिता. तांकां खरे भाशेन आमी ताजे साक्षी जावन आतां आमी तांकां एक बरें जिवीत जिवंक आमी तांकां देख दिता. तर आयज बाब भयणीनो, आमी खरेपणी ही जबाबदारी आमकां कळोंक ना जाल्यार, खरेपणी आमी बावरतान चलोंक ना जाल्यार आयज देवाचें भोगसणें मागून आमी देवाच्या उतरा पोरमेन चलोंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.